इतलो आम्ही लहान असताना आम्ही आयकला आमचे प्रोफेसर टीचर्स बा आसतात तांणी भुरग्यांक बरी देख शिकोवची म्हणून. पण आयज वो प्रोफेसर हाका डिग्री कोणे दिलेली ती म्हाका खबर ना. तो खरेंच प्रोफेसर व ताणे फकत आपल्याक ते प्रोफेसर म्हणून घेतला डेजिग्नेशन तेवूय खबर ना. आनीक एक आसा आमच्या गोंयकारांमध्ये, आमची क्रिस्ती धर्मामध्ये आमकां एक शिकवण आसा. कितले वायट करीत जाल्यार बक्षिचो 7 न्हय पूण 70 पावटी 7. पूण ह्या मनशाक बोगसोण येना. कित्याक ताका 70 म्हण बोगसोणी दिली जाल्यार तो सुदरचो ना. ताची DNA करची गरज ना, कित्याक ताच्या शिरांनी रगत धांवता ते सुदारपाचे न्हय, ते सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज ताणें आपलो रंग दाखोवनूय दिला. कित्याक ताणे आमच्या पवित्र जो मनीस जाची जिवंत कूड ओल्ड गोवा इगोजेन आसा ताका ताणे मेल्ले मोडे म्हटलं. अरे बाबा, 500 वयर शेकडे जाले ताका वळखोन आमी जाणत, आनी हाणें आमकां शिकोवपाची गरज ना. हो सजमोता आपण जाणार म्हणून, पूण हाकाच खबर ना हो शिकोन द्रुत म्हणून. जाणार कोणाक म्हणटात? जे आमचे आजे पाजे सगळे जाणटे आसात ते आमकां बरी शिकवण दिताले. हो कोण? हो गोंयचो साहेब. हो कोण? आमचो राखण. हो आमचो पात्रोण. आयज गोंयच्या दोनूय वाटांनी पळोवंक गेल्यार केरला पासून बुडोवन गेले, पूण आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां केन्नाच बुडोवंक दिवंक ना. ताणें आमकां सांबाळले आनी राखले. हे आमी सगळ्योच जाणात. जेन्ना सुनामी जालेली तेन्ना आमचे गोंय एकाच वडान आखेच वेचे असले, पूण वचोंक ना. कित्याक? आमचो भावार्थ ह्या आमच्या साताचेर. आनी हाचे DNA टेस्ट करचे म्हणटल्या मनशान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयल्यात, आमची काळजां दुखयल्यात आमच्या गोंयकारांची. आनी म्हाका दिसता हाची उतरां आमच्या सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना म्हणून. म्हाका खरेंच दिसता ताची उतरां सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना. कित्याक? फादर बॉलमॅक्स जेन्ना एक उतराक लागून ताणी ताका दुसऱ्याच दिसाक रगडो चापयलो आनी म्हटलें तुवें एपोलोजायज करचें पडटलें. ताची उतरां ताका सारकी आयकली आमच्या सरकाराक. पूण हाणें सोशल मिडियाचेर येवन आख्याच गोंयकाराची काळजां दुखयल्यात. ती उतरां ताका आयकूंक येवंक ना. कित्याक? कित्याक ते तुमी सोगोट जाणात. हो कोणाचो मनीस जो उलयला तो? जो उलयला तो मनीस कोणाचो? सीएमाचो. सारखे उलयल्यात तुमी. आतां हे आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळोवंक बरें. अरे बाबा, 50 लोक एकठांय जालोलो म्हणून आमच्या फादर बॉलमॅक्साक तुमी काडून जेलीन उडयलो आनी अपॉलॉजी मागली. आता हजारांनी लोक गोंयकार सोडून आपलो धर्म मनीसपण घेऊन हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ताव म्हणून असताना सगळेच रस्त्यार आयले. ते तुमकां दिसोंक ना? दोळे फुटल्यात तांचे. सारखे उलयात तुमी. कित्याक? जेन्ना एकवट आसता थंयसर एकूच किडो पुरो, आनी तो किडो कोण तो तुमी पळयला. दिसतानो आयज आमची काळजां दुखल्यात म्हणून आमी गोंयकार म्हणून भेदभाव धरी नासतना हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आमी सोगोट हांगासर एकटोल्यात. वय आमी लंडनच्या शारांत युकेच्या देशांत आसात खरी, पूण आमचे काळीज दोड्डोडटा गोंयाक लागून. आमी गोंयचे मूळ आमचे लंडनचे न्हय, पूण आमी गोंयाक लागून आमचे कितेंय दिवंक तयार आसात. आनी तुमी पळयलां ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर गोंयचो लोक आमचो सगळीं गोंयची भावां भयणां रस्त्यार येवन रोडटात. जे नासतना आपल्या भुरग्यांक घरा लागीं दवरून ओद्दी भुरग्यांक घेवनूय आयल्यात आनी रस्त्यार एकूच मागतात, वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर वॉट? फॉर कॉलिंग अ सेंट as he is not गोंयचो साहेब. For calling out to people to do DNA test on a saint. ह्या मनशा मातशे बरी खबर ना दिसत म्हाका. ह्या मनशाक आमकां देखो खबर आसतली, आम तेदो जावं न्हय. पूण एक बायलेन तेच्या बोटा पासून घास मारलोलो चोवपाक तो हरे जिवंत काय म्हण. आनी ते कितें जालो ते आम सगळो गोंयकार जाणाय. पूण हो तेदो हुंय आसलो तो खबर ना. हो 75 वर्सांचो जाणटो बुड्डो
तो म्हाका दिसता तेदो जिला रावतालो वो जालोलोय जाल्यार म्हाका खबर ना. आमी तर जावंक नाय. आनी असल्या मनशाक शिकोवन दिवपा आमी पडटाय पळय ल्हान भुरग्यांनी. आमी युथांनी तेक शिकोवन दिवपा पडटाय दो जाणाराक आनी प्रोफेसरांनी वयतो. प्रोफेसर स्टानो आयज ही जमात हांगासर आपोवन हाडल्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक सपोर्ट दिवंक. आमी होकोच उबीत रावले जाल्यार लंडनात तावन पासून आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक चड आदार जातलो. देखूनच आमी सगोट हांगासर पावस शीं थंडी पडनासतना जशे परी आमच्या गोंयांत गोंयची भाव भयणां वत पावस पडनासतना तिवूय थंयसर रस्त्यार आयल्या तेच परी आयज आमी हांगासर आयल्यात आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक ओदीक धीर दिवंक. आनी खरेंच वाखाणली तुमकां तुमी आयल्यात म्हणून. आता पयले सुवातेर हांव मागतलो आसलो बाय पामिला ताई मागता. पामिला रॉड्रिगीस, ह्या विशयाचेर तुवें कितें सांगचें आसा आमच्या गोंयकारांक, लंडनच्या युकेच्या आनी आख्ख्या संवसार भरीत गोंयकारांक तेच परी आमच्या गोंयांत आसलेल्या गोंयकारांक आनी शेरकारांक आमची कितें मागणी ती मातशें तुवें तुजे फुडें दवरची. Thank you, Manji. And thank you everyone for coming here in large numbers in spite of the weather. I would like to tell the CM of Goa, this is my request directly to the CM of Goa. Some time back, when we had a function, you had said, Byupachi Goros na. But now I'm telling you directly, the way the sentiments of our Goan people have been heard, I think Tuka ani CMak Byupachi Garaz aha. It is now high time that the BJP pull up their socks. You cannot take the Goan population, the Goans all over the world for granted. You have encroached our lands. You are selling Goa. You are now after our ancestral properties. But saying something to our dear patron saint, Saint Francis Xavier, is not acceptable. We are gearing up. We have young children, as I explained to you last time, dear CM, when I met you. We are getting them this year for exposition. We are taking our children, we are telling them stories about our patron saint, our Goinsa Sahib. And is this what is happening in Goa? Father Bolmex had the courtesy to issue an apology video the very next day. Where is this person who has said things and you let him go scot-free? Are you telling us that you don't know where he is? Is the police telling us that they don't know where he's hiding? I think it's high time you respect the sentiments of the Goans, or else I think it's time for you to put in a resignation. If you cannot recognize, if you do not respect us, you do not respect our sentiments, then you have no right to lead us as the CM of Goa. We demand an apology. We demand a resignation. If in case you cannot make appropriate arrest of the person who has insulted our dear Saint Francis Xavier. That is my request. We demand a resignation from Pramod Sawant if he cannot take appropriate steps. Thank you. देव बरें करूं बाय पामिला. आमची काळजांतली भावना आमकां सांगतात खरेंच अशें उलोवंक दिसता. कारण जायतोच तेंप आमी ओगी रावली, पडून रावली हो सरकार आमकां कितेंय तरी बरें करतलो म्हणून, पूण ना. सरकारान सगळे आपलो रोंग जो आसा तो आमकां दाखोवन दिलोलो आसा. आनीक एक म्हटल्यार आयज जशें पेमला बायन सांगलां तेवूय हांगासरल्या कावन्सिलान वावुरता. आनीक म्हाका दिसता ताणें पयलेच फावट हांवेनूय ताचो पोस्ट पयला, गोंयच्या सायबाची मुर्ती घेवन ती तांच्या पार्लमेंटान गेलेली आनी थंयसर आमचो गोंयचो साहेब कोण तो ताणें आख्ख्या संवसार भरीत लोकांक दाखयलोलो. आनीक ह्याच एका गोंयकाराक खबर ना. तो खरेंच गोंयकारूय म्हणून म्हाका वीट येता, पूण ताका खबर ना गोंयचो साहेब कोण तो.
आता जशे परी गोंयान रावून आमच्या तियात्रीस भावांनी जायतोच बोवाड केला. मी पयला आसतलो व्हिडिओचेर कॉमेडियन रिचर्ड जायतोच वावुरला, तेच परी नवे तोरणे तियात्रीस्ट जायतेच वावुरल्यात आमच्या गोंयच्या पासून. हांगासरूय आमचे तियात्रीस्ट जायते आसात जे आमच्या ह्या गोंयकार भाव भयणाक आदार दिवंक सोदतात, सपोर्ट करूंक सोदतात तुमचेच भाशेन. आता मागतलो आसलो बाबिड्डे जुवारिताय मातशे फुडें येवन तुजी राय कितें ती आमच्या गोंयकारा खामकाराक दवरती. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां पयले सुवातेर आयज एका तुजराक तुमी सगळीं हांगासर आजी जाली म्हणून. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत कितें चल्लां तें. हें पयलें फावट न्हय, आख्खे इंडियेक आमच्या क्रिस्तांवाचे इगोर्जे देवाचे मुर्त्यो पाद्रींक माद्रींक जायती पिडापीड दितात. पूण हें गोंयान आदी जायनासलें. पयले फावट गोंयांनी हो मनीस आयज गोंयच्या साहेबाचे ध्येन मागता तो म्हाका दिसना हो तेजे मायंड चलमलो म्हूण हो सुण्याक चलमलो आसतलो. एका एक पयसो म्हणूंक जायना. आयज पासून इतले पुर्वज 500 वर्सां इतिहास काडून पळय जाल्यार बुकारी मेवता. ह्या फाटल्या 500 वर्सां आदी एकल्या पासून गोंयकारांक कोणेच DNA उच्च स्थानाचे मागोंक ना. पूण आयज हो प्रोफेसर हो कोण कितें म्हणपाचें तें सजमना हातान बंटिनान बाय हाणें सांगलां तुमकां. जशे परी आयज आमकां आमचे सेंटिमेंट गोंयकार फकत न्हय क्रिस्तांवाचे, सगळे गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी कसली जातात सगळ्यांक गोंयच्या साहेबाक आयज कितलो लोक भायलो आयज गोंय आमचे फामाद आसा. व्हडलो संवसार सगळो ट्युरिस्ट येता तो गोंयच्या साहेबा कडेन एक पावट पण ते इगोर्जेन भितर सरता आनी मोगान आपले शांतिकाय सांबाळून इगोर्जेन ते भितर सरून गोंयच्या साहेबाचो उमाव घेता. पूण आयज तूं बघता असल्या मनशाक लागून हे गोंयांत जल्मोन आयज हे गोंयांत सांबाळटल्याचे बेईमान जातात. हेका मनीस न्हय, असल्या मनशाक जाय हे फकत RSSचेच मनीस करूंक शकता, दुसरे कोण न्हय. आयज आमचो CM प्रमोद सावंत लोकांक ताका एक डॉक्टर म्हणटात, ताका निवडून काडलो बरें करतलो. मरण गेलो पर्रीकार ताणें हाडून दवरलो आमच्या माथ्यार घालतलो ताका. आयज माथ्यार बसून आमच्या तोंडान लागता तो झाड पाल्यार कोल्लो तो खबर ना. जोडतो ताका वेलिंगकाराक जोडतो ताका अरेस्ट करूंक जायना. ताणें ताबडतोब रिजायन जावपाचो आनी सोडपाचें. ताका हें फावना CM पण. तेज्यान CM जावपाक अधिकार ना ताका. जे भाशेन तो आयज फादर बोलमॅक्साक दुसरे दिसा ताणें अरेस्ट करपाक वळोन काडलो. फादरान आपली चूक मानून गेली. गुन्यांव नासलो फादरीचो. फादर सारकें सांगलें फादरीन, पूण तरी आसतना फादरी गुन्यांवकार केलो. आनी आयज पूण इल्लो तूं जायना तुका ताका अरेस्ट करूंक. फकत भिवपाची गरज ना इतलेंच सांगूंक जाणा तूं. आनी तुका कांय कळना. पळय लोक सारके सांगता गुंडांचो CM गोंयकार CM न्हू म्हूण. जर तर तूं गोंयचो CM सारको फळ्याक आसता जाल्यार हेच कोण दाखय ताका. आयज सगळो गोंयचो लोक रस्त्यार येयलो आसा. रस्ते बंद जावप हें सारकें न्हय. कितल्या लोकांक अडचणी जातात. कोण दुयेंस दिसता तो टायमार हॉस्पिटलांत पावना. कोण बायल प्रेग्नेंट आहा गरज आहा ते हॉस्पिटलांत पावपाची, हे रस्ते बंद केले कशें वयतले हें तुका दिश्टी पडना. ताका लागून हांव मागतां सगळे आमच्या गोंयकारांक थंय असल्या CMाक केन्नाच सपोर्ट करचो न्हय. जर तो CM सारको जाल्यार आनी तुका गोंयांत चलोवंक जाय जाल्यार ताबडतोब ताका अरेस्ट कर वेलिंगकाराक. हें आमचें मागणें. देव बरें करूं. आता म्हाका खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हो बोबाळ केला. वो आमची मायंड डायवर्ट करूंक
दिसताना म्हाका खरेंच खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणी हे केलां काय आमचे मायंड डायवर्ट करूं, कित्याक तुमी जाणात आतांच खालीच आमचे गोंयकार झगडटाले ते भुतानीच्या लँड ग्रॅबिंगाक लागून. आतां अकस्मात अशें जाता की कोण एकटो येता आनी तो इतली वर्सां जाली पयलो तो आयलो गोंय आमच्या सांकवाळ्याच्या इगोर्जेर, थंयसर येवन तो उलयलो, तेन्नाय ताका आमी बक्षिलो. ताच्या पयलोय तो उलयलो आनी आतां तो गोंयच्या साहेबाचेर येयलो. कितले पावटी म्हणून आमी गोंयकार हे सोंसतील. आनी आतां हे आमच्या गोंयच्या सरकाराक दिसोकूय ना बाबा, कांयच दिसतो ना तुमकां. सामकेच कुड्डे जाल्यात तुमी. अरे म्हणो नाका फकत क्रिस्तांवूच झगडटात म्हणून, हिंदू आसात आमच्या सांगाताक, मुस्लीम आसात आमच्या सांगाताक. आतां हांव एक सदां चिंतालो, तेवूय तुमकां सांगता, आमच्या ओल्ड गोवाचे फेस्त जाता तेन्ना व्हडले व्हडले फोटो येताय आनी मुखार म्हाकार कोण बसून आसताय, हे चोर बसून आसताय, हे चोर. हेंक कित्याक बसोवपा जाय, हेंक बसोवपाक कित्याक जाय, हे कितें कोताय म्हणून. आयज आमकां गोंयकारांनी दाखयलां फेस्ताकूच सूट बूट घालून मुखार बसून आसताय. अरे आमगे जाणटे नाय मुखार बसोवपाकू, मेले जाणटेले. हे चोरां कित्याक बसोवपा जाय रे मुखारी, कित्याक बसोवपा जाय हांकां. अरे सदां दिसती पडटा हे तिंगा मुखार बसोन आसताय फेस्ताक, हेंक आतां मुखार न्हू, हेंक गेटी भायर बसोन दवरपाचे. खरें एक काळ जाय तूं दूख भोगली जेन्ना हांव बसोन चिंतालो बाबा हे मिनिस्टर जे आसाय ते फकत फेस्ता दिसाक मुखार बसोन आहाय आनी लोकांक दाखोवपाकू आम गोंयचे मिनिस्टर म्हणून. आतां मगे एक विनवणी आहा, फेस्त येतोले हो बोवाळ जाला हो एसो दवरपाचो, मगे एक विनवणी म्हणल्यार आमगे ओल्ड गोवा चर्चीची कमिटी आहा तेंकां एकूच विनवणी, फेस्त येतोले आनी ह्या फेस्ताक पोतून ह्या वर्सा मुखार बसों सोंसतले. हेंकां मुखार बसोवपाक गरज ना. कित्याक गरज ना, होय सांग बाबा, हिंग्यो सांग. एक आम सगळ्याचे उलयताय बट आमगेलो कार्डिनल कित्याक उलयना हेजेर, कित्याक उलयना. होय पॉइंट आमी घेतले, होय पॉइंट घेतले, पूण हे तुगेलें सारकें बाबा, हेजेर आमगेल्या सगळ्यांनी उलोवपा जाय. पूण एकूच आमगे गोंयकारां मदें आमगे पादिगार आमगेले कार्डिनल जावं कोण आहाय ते कित्याक उलयनाय. आमगेली शिकोवण आमकां शिकयता आनी जरी तर ते हे वक्तार तशें करून उलयले जाल्यार आमगे धर्मा अर्थ ना, तेका लागून ते फाटी आहाय. पूण आमी गोंयकार जायन आमी मुखार आहाय. आमी आमगेल्याच धर्माची शिकवण दिताल्या मनशाक अशें करून उलयले जाल्यार आमगे धर्म मुखार वचपाना, सदां हाडले वतलो. देखून आमी आमगेल्या गोंयचे जे आमकां आमगेले पादिगार विचून काडले, हे पाद्री जावपाक फकाण न्हू, कोण वयता पाद्री जावपाकू. आतां पाद्री जावपाक मेळनाय भुरगे, पूण आमीच जरी तर अशें करून आमगेल्या पाद्रीक उलयले वो कोणाकूय कितें म्हळें आमी आमगे धर्म मुखार वचून दिवपा न्हय. This is not about religion, this is about humanity. आमगेले रिलीजन आम पाटाय, हिंदूले रिलीजन ते पाटाय, पूण मुस्लिमागे रिलीजन ते पाटाय. पूण आमी एकवटान तेंगे फुकसांव जाल्यार तेंगे फुकसांव वयताय, ते आमगे फुकसांव येताय. केन्ना येनासतो रावले, सगळे एकवटान रावले जाल्यार आमगे एकू विनवणी गोंयच्या आमगे ओल्ड गोवा इगोर्जेच्या कमिटींत एकू मागता, हे मनीस हे पावटी पोतून मुखार बसों येयले जाल्यार हेची तोंड आमकां मुखार पेपराचेर दिसती पडो नाकाय. हेंकां सगळ्यांक हाडल्यान घालपाचें, सगळ्यांक. हे कोण रे, हे आमचे भाशेन कॉमन मॅन. हेंक फकत आमी मिस्टेक केल्या वोट मान हेंक पावर दिन हातीक, ह्या चोरांक हेंक पावर दिला, फकत हाती पावर दिला. कितें म्हणू बाबा घेयाय वसाय आनी गोंय चलयाय, त्या गोंय चलोवपा बोलदे त्या गोंय चोताय. ती सी चेंज केली तेणी, सी चेंज केल्या. चलोवपा जायना तेंकडे, चोरू जाता आनी भरू जाता आनी आख्खे गोंय इकू जाता. आतां मागता बाय मालिसा मातशें फुडें येवचें आनी तुजी राय आमच्या गोंयकारा समकाराक दवरची. हांव मेलिसिया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलींच हिंगा हाजीर जाली म्हणून. आनी तुमकां खबर आहा हो सुणो
आणि हे ते सगळे आड घालताय हे सुणेक आणि ताका लागून हो आयज उलोवपा पावलो आमच्या गोंय साहेबाचेर. ओके, सो आमी सगळीं एकठांय जाला हे लंडनाक आणि तशीच गोंयाक झूज जाता फकत आमच्या गोंय साहेबाक राखपाक आणि कांयच न्हू. सो हांव सीएमा लागीं मागता आमकां जस्टीस जाय आणि कांय सांगना फकत जस्टीस. अरेस्ट इज सुणेक एका अरेस्ट करपाक जाय. आतां 5 दीस जाले खूंय आतां आमकां कोणाक खबर ना. सो हय तो आपालिपा हेडटा करेक्ट. सो सीएम ताका अरेस्ट कर आनी आमकां जस्टीस दी, इतलेंच आनी कांय न्हू. थँक्यू. इश्टानो तुमची कितेंय राय आहा जाल्यार तुमी हाटरावना काय म्हाका सांगाय. हांव तुमचे वयले येता जाय जाल्यार. कित्याक हो सगळ्या गोंयकारांचो आवाज, हो म्हजो आवाज न्हू आनी आमच्या मिरान बाबा न्हू, सगळ्या गोंयकारा आवाज. तुमगे राय आहा ते सांगाय. नाव सांगा सांग. जस्टिस वेलंकर भिकारी, वेलंकर भिकारी. Justice. We want justice. Arrest this man. Arrest this man. Arrest this man. Arrest this man. This is voice from UK. Governments of UK. Arrest this man. Wellington. As soon as possible. We want, once again, we want justice. We want justice. We want justice. We want Justice. सगळ्यांचे वाटे नाव प्रतिमा जेणे हो इनिशिएटिव्ह घेयलो आयज लोकांक भायर काडपाक. म्हाका हिंगासून ताका थँक्स म्हणपा जाय आनी ताका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणपा जाय. कित्याक शी इज अ विनर टुडे. आयज मेळ्ळेलें आहा. शी इज अ रियल हिरो ऑफ गोवा. रेस्ट ऑल पीपल आर इन गोल ऑफ दिस मॅन. सीएमाच्या दोली नाही सगळे जाण. But she is the one, Iron Lady. I congratulate her for what she has done for Goa today. She is real voice of Goa. We appreciate you and we are here to support you, to stand by you. All the Goans who are outside for giving the justice to our beloved Saint Francis Xavier. We are for him. We love him. We love him. That's the reason we have gathered today over here. अरे 2014 मी कोण येयलो. 2014 येन सांगले खंय कोणे तेगे DNA तो तेगेलो श्रीलंकाचो कोण तरी रिपोर्टर. 2014 खंय आलो बाबा तू. Hey, तू 2014 पोझिशन हा तेन्ना तुका उगडास येयलो की तेगे DNA चेक करपा जाय म्हणून. काय तो पैसो एक्सपोजिशनाक जो पैसो येयला तो भितर घालता जाया आनी तुका खावपाक जायो म्हणून आयज तुमी इशू काडला. आमचे भाव जे झगडटाय थिंगा भुतानीक लागून आनी दुसरे प्रोजेक्ट आमचे जे दोंगर कापून उडयले त्या दोंगराक लागून तो मनीस झगडटाय तांकां लिपोवपाक लागून वो आमी तेजे वाटेन ओगी रावपाक लागून आयज हो इश्यू काडला तुमी. 4-5 दीस पयलीं मुस्लिमाचेर मुस्लिमाचो जुलूस बंद करपाक लागून काणकोणाक. कित्याक वाय वी आर ऑल युनायटेड गोंयकार आमी एक. आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता हिंगा म्हणपाक की आमी गोंयकार खरेंच एक म्हणून. आयज आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर फकत क्रिस्तांव देवला सकल ना, हिंदू मुस्लिम. आय अप्रिशिएट ऑल द गोवन. आयज आमी युनायटेडली एज अ गोवन्स वी हॅव कम आउट. काल तुम्ही लाठी चार्ज करताय. लाठी चार्ज कित्याक? चोर आहलोले थिंगा उबे.
They were protesting for something else. They were just asking justice. आणि तुम्ही ऐकना म्हणून त्यांनी बॉन्ड केले. बॉन्ड करून जाल्यार आयज ते इनिशिएटिव्ह घेवपाचे, FIR करपाचे. वरां जाल्ली ती बॉन्ड करपाकूय. जायते फावटी बॉन्ड जाला गोंया. गोंया पयले फावट बॉन्ड जाला. रस्ते पयले फावट बॉन्ड केले. ना तुम्ही ऐकनाय. 3 days. 3 days they shouting. Give justice for us. Arrest this dog. Arrest this dog. या सुड्यांक अरेस्ट करपाक लागून 3 दीस जाले ती बाबडी दीस आनी रात 8 9 स्टार्ट करताली 1 पासून थिंगा आसताली ती they have done the thing लाठी चार्ज they were there only कित्याक लागून लाठी चार्ज केली तुम्ही it was a need अरेस्ट करपाक तो फोर्स थिंगा गायला तो फोर्स I'm sorry about that. पुढे आता उतरा आता है. या चोराक अरेस्ट करपाक तो फोर्स कित्याक घालू ना तुम्ही? तो फोर्स थिंगा घालचो आसलो. तेका अरेस्ट करून दाखोवचो आसलो की हो या चोराक आमकां जाय म्हणून अरेस्ट करपाक. We are with Goans. सीएमान सांगचे आसले at least एक स्टेटमेंट. 6th day I think he has made a statement, right? 6th day, yesterday he made a statement. Why you was quiet all this time? Kidak? You planted him, yes. Tere gailo taka tinga. This is a scam of CM. A CM is a scam. I mean, see, I just came over here. Maka zaina lole. Night and day I was just watching. Though I'm here, I was physically not there, but I was with that mocha all the time, that gathering all the time. मागच्या पासून आहे 5 मिनिटापासून रानू पासून नाही 3 दिस I was on that. कित्याक आमकां दुखला आणि गोंयकारांक सगळ्या दुखला irrespective of caste, religion. सगळ्या गोंयकारांक दुखला. जे तेजे भाशेन सुणे हाय ते आयज भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक. तेजे जे सुणे हाय ते अजून भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक. पण हांव सांगता जे जेन्युइन गोंयकार जे हाय न्हू ते भुगताय ते सुणे पयला तुम्ही मराठी उलयताय ते मराठीन उलयताय ते मराठी उलयता तो गोंयकारू मराठी उलयता तो गोंयकार. तू जर होरो गोंयकार आसलोलो जाल्यार तू कोंकणीन उलयता आसलोलो. कोंकणी आमची मायभास. मराठीन उलयता तो गोंयकार न्हू तो महाराष्ट्रीयन. महाराष्ट्राक सुणसिना तो. See, we are really hurt. This is our feeling. We want to send it. Our vibes, we have to send it to Goa, to the CM, to the government, to the legislators who are there in assembly. आमचे गोंयकार, आमचे क्रिस्तांव जे लेजिस्लेटर हाय, जे दुकोर अजून पासून भायर सरो नाही. वो दुकोर, मवीन व्हडल्या कास्ताचो दुकोर. काल दांडिया नाचता तो. त्या बायलांक गेला आणि बायलांच्या बरोबर तिला दांडिया नाचता. अरे चोरा आयज गोंयकार दुखोवला मरे. गोवन्स आर हर्ट मॅन. आयज रस्त्यार येयले गोंयकार तुमकां लागून. अरे तुम्ही थिंगा दांडिया नाचता तू. इट्स अ शेम फॉर हिम. Shame for him. Shame for Bhavin. It's a shame. When Goans are in pain and you're dancing, it's real shame for him. No, this is not a time to laugh, yeah? Let's not make a joke. It's time to be serious. We just wanted to send a message that we are there for the Goans. We stand by the Goans. This is a message what we want to send. And that's the reason all these Goans have gathered over here today.
एक मेसेज आम्ही तुमचे बरोबर आहे तुमका कसलोय आमचा आधार जाय तुम्ही तिंगासून आमका उलो माराय वी आर दे वी विल सपोर्ट ऑलवेज वी आर दे विथ यू वी आर गोवन्स थँक यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग actually I was not supposed to be speaking I'm sorry about I'm not there in on the list but it was burning over here 2014 चा इश्यू टू आयज असून मात्र आमच्या तोंडाचेर अरे आमका नाका डीएनए टेस्ट आमका कोणाक जाय डीएनए टेस्ट कोणाक जाय वी आर ऑलरेडी दिस इज अ फेथ दिस फेथ I am happy that he has given me this faith as a Christian. I am proud to say that I am a Christian. I am proud to say that I am black. Brothers, maybe Christianity came to Goa long back, before him, before long time. But he is the real one. He is the real faith. He has given us a real faith. Thank you very much. Thank you.